Speaker, sir, answer is as per soft copy provided to the House. Speaker, sir, गोंय आमचें धाकटें, कर्नाटका व्हडलें, जितले सोर्स येता आमचे गोंया ते सगळे कर्नाटकासून येता. आनी आयज एक सोर्स जी हॉट टॉपीक चलता ती म्हादयाची, हो एक सोर्स डायवर्ट करपाचे प्रयत्न आहे. हो एक सोर्स डायवर्ट जाल्यार तेचे फाटल्यान आनीकय सोर्स जे येतात तेय डायवर्ट जावपाची पॉसिबिलिटी आहा आनी ती जातली. ताका लागून आयज एक कर्नाटका ही स्टेट आहा ती व्हडली स्टेट, ती तामिळनाडू आंध्र प्रदेश सगळ्यां कडेन झगडी करता, दादागिरी करून उदक वता. आनी आमची स्टेट धाकटी आनी आमची स्टेट आमी तांकां भियेले आहाय. आमी तांकां चॅलेंज करना. आमी आयज म्हाका आन्सर पासून मेळ्ळा ते भाशेन हांवें विचारलें कितें मॉनिटर कितें एक्टिविटीज कितकोन मॉनिटर करता ती. आमच्या म्हाका एक आन्सर मेळ्ळा कितें आमी फिजिकली थिंग गेले जाल्यार आमकां वचपाक दिना. आमचे ऑफिसर तेन्ना गेले, आमच्या ऑफिसरांचेर थिंगा केसीस जाल्या. सो आमी थिंगा फिजिकली थिंगा वचपाक जायना. आमी भियोन आहात. थिंगा कितें एक्टिविटीज जाता त्यो आमकां कांयच खबर ना. आमी फकत मॉनिटर करतात थ्रू MOEF CWCचे. आनी थिंगा वस्तू आमी मॉनिटर करना म्हणून थिंगा जायते एक्टिविटीज कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज जाल्यो. थिंगा एक्सकवेशन करून माती घालून उदक डायवर्ट केलें. थिंगा चॅनल्स बांदली आनी डायवर्ट करपाचो प्रयत्न. ग्रॅविटेशनल फोर्स आसा तेजे उदक येता फ्लोर जाता तो बंद केलो, रिवर्स फ्लोर केलो. आनी हे फ्लो हे कितें एक्टिविटीज जाला तेन्ना सुप्रीम कोर्टाक ऑर्डर आसतना पासून जावं सुप्रीम कोर्ट ओ ट्रायब्युनलाक पासून एक कर्नाटका भिना आनी ह्यो एक्टिविटीज चालूच आसात. प्रश्न स्पीकर सांगपा सोदता एक उत्तर तुका दिलें. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां दोन टॅक्नीक तेमी यूज केल्यो. फ्लोर जाता तो ग्रॅविटेशन फ्लोर बंद केलो, चॅनल बांद. आतां थिंगा थर्ड एक्टिविटी आतां दी सुप्रीम कोर्टाक काय आमकां गोंयकारांक गोवोरमेंटाक सरकार दिसती पडना तसली उदक डायवर्ट करपाची तेमी प्रयत्न केला आनी तेमी चालू केले. ती म्हणल्यार पंप लिफ्ट करपाचे. आमच्या घरांत जरी तो आमचें उदक चडना जाल्यार आमी हाफ HP ओ 1 HP आयज थिंगा लिफ्ट पंप घालपाक मुको फिगर आहा 1960 हॉर्स पावराचे थिंगा पंप घालून लिफ्ट करपाचे थिंगा चालू करपाचे तांच्या आहा. आनी हे इतले हॉर्स पावराचे थिंगा लिफ्ट केले जाल्यार आमच्या गोवोरमेंट आमच्या लोकांक कांयच कळपाक ना. कितले टायम तेमी ते पंप यूज केला, कितलें उदक यूज केला ते आमकां कांयच कळपाक ना. देखून हांव म्हणटा की ह्यो एक्टिविटी तांचे चालूच आसात आनी आमकां दिसती पडना आसतना हें उदक आमचें ते वतलें. स्पीकर सर, आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा आमी वील फायट इट लिगली, टेक्निकली आनी पॉलिटिकली म्हणून. लिगली आमी ही केस तांच्या हातीन दिली. फाटीं आमची ही ऑर्डर पासून आमची ती चॅलेंज करना आसतना ते वॉट जाल्ली तेन्ना हे मेस आयज जालां ते कितें आमची लिगल टीम फेल जाल्या म्हणून. तेज भाशेन आमची टॅक्निकल टीम तीय फेल जाल्या. थिंगाय आमचे गोंयचे इंट्रस्ट घेवपाचें ना. आयज पासून थिंगा ही आमचे ते इंजिनियर आयज पासून म्हाका दिसता WRD प्रपोजल येयला 4 कर्नाटक दुसऱ्या स्टेटीचे इंजिनियर आमच्या गांवांत आसा. पयले तांकां घेयलोले कितें आमचे इंजिनियर ना म्हणून. आयज तांकां 4 प्रपोजल कर्नाटक तांचे HR इंजिनियराचें एक्सटेंशन येयलो तांकां दिवपाचें अशें दिसता कितें गोंयचो कोण बेदी आनी भायलो चोर असो. कित्याक आमी आमचो मनीस मातशें इलेक्शनचे भाशण दिता तुका स्पेसिफीक क्वेश्चन कितें विचार न्ही. थर्ड उरला ते पॉलिटिकली 2 आमी फेल जाले. पॉलिटिकली आमी दिले. आमचो चीफ मिनिस्टर कर्नाटकाक वचोन पासून ताणें स्टेटमेंट केलें, ताणें मिटिंगे केली आनी युनियन मिनिस्टर अमित शाह एक मिनिट बसून घे. क्वेश्चन घालता. फर्स्ट क्वेश्चन घालता. बसून घे. तुका स्पेसिफीक कितें विचारपाक जाय तुका आन्सर मेळ्ळा. त्यामुळे तुका 1 2 3 क्वेश्चन म्हाका एक आन्सर मेळ्ळा. आमचो युनियन मिनिस्टर अमित शाहान स्टेटमेंट केला गोंयचो गव्हर्मेंट कर्नाटका गव्हर्मेंट दोनूय एग्री जाला विथ द परमिशन ऑफ गोवा गव्हर्मेंट आमी हें उदक दिवपाक डायवर्ट करपाचें सेटल जालें म्हणून. हे सारकें काय ना हे स्टेटमेंट. येस मंत्री महोदय. महाशय
माननीक आमदार बाबक्रूज हाणें जो प्रश्न विचारला त्या प्रश्नाक सारकें डिटेल सगळें आन्सर दिल्लें आसा पण तरी आसतना परत तांच्या म्हायती खातीर आनी हावसाच्या म्हायती खातीर You see, this government is fighting the Mhadei case and tooth and nail at every stage, whether it is the administration, whether it is the judiciary. प्रत्येक ठिकाणी आमचे जे जे आमी करूंक जाय ते सगळे प्रकारचे प्रकार केल्ले आसात आनी सांगपाचें म्हटल्यार सुप्रीम कोर्टात ही केस आसा आनी जुलय म्हयन्यांत सुप्रीम कोर्टात परत हियरींग जावपाचें आसा. ताजे पयलीं कर्नाटका स्टेट जो तांचो कावन्सील जो आसा पळय न्ही तांणी क्लियर कट कमिटमेंट केला आसा सुप्रीम कोर्टात that no construction will be carried out अशे प्रकारचे कमिटमेंट जो आसा पळय न्ही त्या कोर्टान दिल्लो आसा आनी त्यामुळे हे मॅटर जे आसा पळय न्ही सबज्युडिस आसा एक लेवलाचेर आनी दुसरें हाजे मुखाल्ले प्रोसेस करता आसतना तांकां सगळे प्रकारचे परमिशन्स घेवपाक जाय फ्रॉम वेगवेगळ्या ऑथॉरिटी कडल्यान. तातूंतली एक मेजर ऑथॉरिटी जी आसा पळय न्ही ती चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन ऑफ गोवा ताजे कडल्यान तांणी परमिशन घेवपाक जाय विच हॅज इश्यूड अ नोटीस टू देम. स्पीकर सर हे सगळे केस सुप्रीम कोर्टात आसतना तेमी कन्स्ट्रक्शन केला आनी वायलेट केला कित्याक म्हाका रिप्लाय दिल्या वायलेशन जाला खबर नासतलें एखादी वायलेशन जालें म्हणून मॉनिटरिंग कमिटी काडल्या स्वात मातशें कन्स्ट्रक्शन केल्लें वायलेशन जालें but which has been again plugged on both the sides. At the instance of the court order, the sides have been plugged on both the sides. So, पूण सुप्रीम कोर्ट आसतना पासून कन्स्ट्रक्शन थिंगा एक्टिविटी चलता थिंगा आतां पंपान लिफ्ट करपाची एक्टिविटी जाता ती 1960 हॉर्स पावर पंप थिंगा इन्स्टॉल करपाचे आनी हे उदक लिफ्ट करपाक ते आमकां पासून कळपाना ते सुप्रीम कोर्टा पासून कळपाना. आमचे ज्यो केसी आमी झगडटा त्यो फकत न्यूजपेपराचेर येयल्यो म्हणटरी जेन्ना टायम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट हाडटा तेन्ना आमचे एडवोकेट घालतात तेन्ना आमी म्हणटा थिंगा इलिगल चलता तेन्ना एक केस घालता केन्ना न्यूज येयलो म्हणटरी आमचे टॅक्निकल टीम ते हाडना ते दुसरे न्यूजपेपराचेर येयलो म्हणटरी आमी जागे जातात. सो स्पीकर सर म्हणजे आमच्या युनियन मिनिस्टरान जो स्टेटमेंट केला तो रॉंग. महाशय वी आर सो विजील अबाउट दीस. आमकां बसून घ्या 30 तारखेक फेब्रुवारीच्या 30 तारखेक जेन्ना प्रेसाचें एपियर जालें की DPR एप्रूव जाला अशें म्हणून ताजे नंतर इमिजिएटली वेगवेगळ्या एजन्सीक आमी जवळ जवळ 6 ते 7 सुमार लेटर बरयल्ले आसात. वेगवेगळ्या एजन्सीक लेटर बरयल्ले आसात आयदर टू विथड्रॉ द DPR एक नंतर टू नॉट टू गिव ग्रँट परमिशन. ऑल्सो अवर चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन हॅज ऑल्सो इश्यूड अ लेटर नोटीस टू द MD ऑफ कर्नाटका दॅट प्रोजेक्ट ऑथॉरिटी. ह्या पद्दतीन सगळ्यांक दिलें आसा. आमकां 23 तारखेक DPR मेळ्ळो आसा. तुमी जे म्हणटात पळय न्ही त्या DPR भितर 1200 1800 हॉर्स पावर पंप बसोवपाची केला पळय न्ही यू सी दॅट इट सेल्फ शोज what damage it is going to create to the environment and flora and fauna of that area. आणि त्यामुळे हो प्रोजेक्ट म्हाका दिसना की मुखाल्ली जन्मा वतलो अशें म्हणून थ्रू आनी इतले मोठे प्रमाणात पंपिंग करपाचें उदक जें आसा पळय न्ही दॅट इज डेफिनेटली इज गोइंग टू अफेक्ट द फ्लोरा एंड फाउना एंड द वायल्ड लायफ सँक्च्युरीज ओवर देर. स्पीकर साहेब पंपिंग जाता ते कितको कळटलें कितलो टायम यूज केला कितलें उदक यूज काडलां ते कांयच कळपाना ते मॉनिटर कोण करतलो. स्पीकर सर अजून म्हाका सांगलो ना जे युनियन मिनिस्टरान स्टेटमेंट काडला तो सारको काय ना ते ताणें फोल्ड मारल्या काय ना. महाशय इलेक्शनच्या निमित्तान खंय कोणी कितें उलोवंक शकतात ते थंयचे प्रत्येक स्टेटमेंटाचे स्टेटमेंटाचे कॉग्निजन्स घेवन आमी काम करनात. आमी जे काम करतात हॉनेस्टली गोंया खातीर गोंयकारां खातीर म्हादईचें उदक सांबाळपाक जाय प्रोटेक्ट करपाक जाय डायवर्शन करपाक दिवपाक जायना ह्या हेतून आणि ह्या ध्येयान आमी हांगसर काम करतात. सो युनियन मिनिस्टरान रॉंग स्टेटमेंट केला. स्पीकर सर स्पीकर सर आणि उला म्हणजे विजय तुम्ही प्रश्न तुम्ही आणि दोन प्रश्नच विचारना प्रश्न विचारतो. स्पीकर सर भाषण करून जाऊ. स्पीकर सर आता आमचे मदाय गेले हेजे मुखार 2048 दुधसागर वचपा तेजे फाटल्यान दुसरे सोर्स वयतले आमचें उदक कमी जायत वयतलें पिवपाचें. आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन कसलो प्लॅन आहा आमच्या लोकांक उदक दिवपाचो ह्यो सगळे सोर्स बंद जाले जाल्यार. मिनिस्टर
स्वाती महाशय, माननीय आमदाराच्या आणि पुराय हावसाच्या म्हायती खातीर फाटल्या 12 म्हयन्याक हांवें सादारणशे 3 ते 4 दीस सुटी घेतल्या. 22 फेब्रुवारीक. ताजे नंतर हे सादारणशे 11 साडे 11 म्हयने दीस रात उदका संबंदीच, कारण वॉटर इज अ ग्रेव कमोडिटी आय वूड से, अँड इज अ मस्ट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा इन अ व्हेरी सफिशियंट क्वांटिटी अँड क्वांटम. आणि त्या नजरेन जें कितें करपाक जाय वेगळी वेगळी पावलां आमी उचललेली आसात. फॉर एग्जाम्पल, म्हजे अपेक्षे प्रमाणे आमचे अधिकारी जे आसात तांच्या माध्यमांतल्यान 2023 डिसेंबर पर्यंत 2 धरणाचे बांदकाम आमी सुरू करतले. तातूंतले एक जे आसा पळय न्ही त्या धारबांदोड्या तालुक्यांत काजुमळ म्हणटा त्या गांवांत ताजी सर्वे इन्व्हेस्टिगेशन सगळी चालू आसात आणि इतल्या पद्दतीन मुखार व्हरता की ताजे फावंडेशन आमी स्टोरेज वाडोवपा संबंदी, गोंयची स्टोरेज वाडोवपा संबंदी आमी ते करपाक पळयतात. ताजे नंतर दुसरो डॅम जो आसा पळय न्ही, जो हांवें सादारणसो 15-20 वर्सां पयलीं हांवें सर्वे केल्ली जेन्ना हांव पयलीं आमदार किंवा मंत्री आशिल्लो तेन्ना, ते माणके गवळ शिरोडा ह्या गांवांतूय परत डॅमाची वेवस्था करपाची तयारी केल्ली आसा. आनी ताजेंय फावंडेशन जें आसा पळय न्ही तें फावंडेशन सादारणशे 2023 डिसेंबर म्हटल्यात आमी टार्गेट दवरून करपाक पळयतात. हे 2 सोडले जर जाय जाका एनवायरमेंट फॉरेस्ट वगैरे लागना, चड लागना, थोडे प्रमाणात 4 अजून धरणाची सर्वे करपाचे वगैरे वगैरे काम जे आसा पळय न्ही ते मुखार चालू दवरलेले आसा. हे जी 4 धरणां आसा ती चड करून सत्तरीत वाळपय ह्या गांवांनी येतात. उदाहरण नानोडे म्हणून आसा, रिवे म्हणून आसा. तर एक लक्षात घेयात, हांगसर न्हिजून हे डिपार्टमेंट चलयना, सामके जागृत रावन कितें कितें जाय पडटलें. उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल आतां धडे म्हणून गांव आसा आमच्या सावर्ड्यांत, सालावलीची जी डॅम जो आसा पळय न्ही त्या डॅमाचेर ताजी उंची वाडोवपाक पळयतात, जेणे करून आनीक 20-25% स्टोरेज उदकाची वाडूंक शकतली. त्या बरोबरच उदकाची सिपेज न्हंयतल्यान जी येता, म्हणजे डॅम जो आसा साळावलीचो त्या डॅमा कडल्यान जी सिपेज येता ती सिपेज पळय सुद्दां हांव जेन्ना सांग्यार गेलो तो मुद्दम वचून पुलाचेर रावन पळयलें की कितली सिपेज येता काय म्हणून. कारण ती सिपेज सगळी येता पळय न्ही ते धडे गांवांतल्यान सकल सॉल्ट सॅलिन वॉटर जे आसा पळय न्ही ताका मिक्स जाता. बट इवन इन द मंथ ऑफ मार्च द फ्लो इज सो हेवी. पण हे उदक जे आसा पळय न्ही तें लिफ्ट करून आमी परत जमले जर जाय जाल्यार आमचे धडे आनी सावर्डे तिस्का थंय आमी सप्लाय करून पळयतले. त्या शिवाय ह्या वटेच्यान आमची खांडेपार न्हंय जी आसा पळय न्ही ताजेर आमी बाराज बांदपाक पळयतात, ती आमच्या मुरिडा म्हणटा गांवांत. शिवाय आनी 1-2 गोश्टी आमी करपाक पळयतात, ते म्हटल्यार नॉर्थाक उदकाची जी अडचण आसा ती पयस करपा संबंदी बिचोलीचो साळ जो गांव आसा पळय न्ही त्या गांवांत मुखारल्या म्हयन्या भितर म्हणजे एप्रील म्हयन्या भितर आमी फावंडेशन करून पळयतात, जे जाग्यार सादारणशे 200 MLD उदक शापोरा न्हंय जी आसा पळय न्ही त्या न्हंयतल्यान 200 MLD उदक रॉ वॉटर आमी काडूंक शकतले फॉर ड्रिंकींग पर्पज. आनीक एडिशनल कितलोसोच कोटा थंय रॉ वॉटर मेळटलें आमकां फॉर इरिगेशन पर्पज. पूण हे पद्दतीन हे काम चलिल्लें आसा. आणि त्या शिवाय दुसरो आनी एक म्हत्वाचो पॉयंट तो घेवपाक पळयता, ताजी सर्वे चलिल्ली आसा. त्या म्हापश्यां ब्रिज जो आसा पळय न्ही त्या म्हापसा ब्रिजाच्या पोंदच्यान जी न्हंय वयता ते न्हंयचेर अपस्ट्रीम थंय सुद्दां आमी उदक जे आसा पळय न्ही सॉल्टी वॉटर जे आसा पळय न्ही ज्या जाग्यार जितले पर्यंत पावता त्याची वयर थंय बॅरेज करून तेंय उदक जे आसा पळय न्ही, कारण त्या न्हंयचेर थंय जर केलें जर जाय जाल्यार ते म्हापश्या सिटीक लागीं पडटलें. म्हापसा, कलंगूट, अंजुना वगैरे ह्या भागाक लागीं पडटलें आणि पॉसिबिलिटी आसा की तोय प्रोजेक्ट आमी घेवपाक पळयतले. अशें म्हणून लक्षात घेयात, वेले उदक जे आसा पळय न्ही डोंगरा वयल्यान येता, सह्याद्री घाटांतल्यान जे येता, वेस्टर्न घाट्स, त्या उदका कडेन कसलीच कॉम्प्रोमायज न करता आमच्या हांगसर जितलो भरपूर मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा ते पावसाची साठवण, उदकाची साठवण करपाची प्रोग्राम जो आसा पळय न्ही तो मोठ्या हांव अशें म्हणत हेणी कितें म्हणटा अशें ऑन अ वॉर फुटींग म्हणटा पळय न्ही तोय दवरपाक केल्लो आसा. बिकॉज हांव मिनिस्टर जायते काम करता. स्पीकर एक क्वेश्चन उरला म्हणजे दोन्ही जाला, एक उरला लास्ट क्वेश्चन लास्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन उरला. स्पीकर सर एक लास्ट स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन म्हणजे म्हाका एकूच सांगचें, आता आमचे कर्नाटका उदका पिवपाचे प्रॉब्लेम ना, प्रॉब्लेम आहा ते प्रॉब्लेम आहा ते. स्पीकर सर तुमच्या लक्षात हाडून दिता हांव, अंडर रूल 53(2) क्लब क्वेश्चनाक जे मनीस घालता तांकां 3 सप्लिमेंटरी अलाउड आसता. फर्स्ट, आतां
नाही, 3 जरी असले पण ते स्पेसिफिक विचारा तुम्ही सगळे. स्पीकर सर कसं मुगे लास्ट क्वेश्चन उरला एक गजाल कसं मुगे लास्ट एक क्वेश्चन उरला एक गजाल लक्षात दवरात. लास्ट डायरेक्ट क्वेश्चन म्हादई ह्या विशयाचेर आमी हांगा सभागृहांक जे आसा न्ही अर्दो दिसाचें डिस्कशन जाल्लें आसा. त्यामुळे ते भाशण करतना आसतना 3 पॉयंट अशे प्रश्न विचारा तुम्ही. हो टॉपिक येयल्लो आसा स्पीकर सर. एक लास्ट क्वेश्चन म्हजे स्पीकर सर तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, तुमकांय खबर स्पीकर आहा. सर लास्ट क्वेश्चन जाता. बसून घ्यात. खूब वेळ घेतलो. हांव नॉर्मली क्वेश्चन स्पेसिफीक विचारपी. म्हाका खबर आहा की डिस्कशन जालें. तुमी आतां डिस्कशनाचेर उलयले. डिस्कशन जालें 19 जानेवारी 2023. डिस्कशन जावन आमी एक DPR फाटल्यान घेवचो म्हणून युनॅनिमस रेझोल्युशन घेतलें. त्या युनॅनिमस रेझोल्युशनाचें कितें जालें? बस प्रश्न पयलो. मंत्री साधे महाशय, हो DPR फाटी घेवचो अशें म्हणून आमी केंद्र सरकार जे आसा पळय आनी एक वॉटर कमिशन जे आसा ताका लेटर केलें की हो DPR फाटी घेवचो अशें म्हणून. स्पीकर सर लेटर केलें, फुडें कांय जालें ना. एक मिनिट. आतां 19 तारखेक आमी रेझोल्युशन घेतलें. 29 एक्सक्यूज मी, त्या डिसिजनाच्या बरोबर म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म जावची. ओके, होय बी डिसिजन आशिल्लो आणि ताज्या उपरांत हे डिसिजन ते सुप्रीम कोर्टान अपीलय करचे आणि तांकां ज्या ज्या जाग्यार आमकां विरोध करूंक मेळटा थंय करचे. सो दॅट कॅबिनेटान त्या प्रमाणे ठरल्या प्रमाणे एक वचून होल क्वेश्चन विचार तू आन्सर दे मरे. हांव विचारूंकूच ना. नाही हांव विचारचे पयलीं तूं उलयता. स्पीकर सर तांकां सांगूंक जाय. हांव ताकाच क्वेश्चन आहा म्हजो स्पीकर सर सेकंड क्वेश्चन ताकाच आहा. तो पयलीं उलयता. त्या पहिल्याच प्रश्ना संदर्भात मिनिस्टर जे पहिल्या प्रश्नाक उत्तर दिलें ताका हांवें एड केला. एड आनी खूब एड करपाचें आहा. तुका हांव विचारता. एड केला त्या खातीर सांगता तुका ह्योय तीन गजाली आशिल्ल्यो. प्रवाह ऑथॉरिटी जी आसा ती फॉर्म जाली. सुरू जाता तें आहा. आमी जेका सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करपाक त्या प्रमाणे चॅलेंजूय केला. स्पीकर सर ताजे मागीर 29 तारखेक आमी हें रेझोल्युशन घेतलें जाचे मुख्यमंत्र्यान डिस्क्रिप्शन दिलें. 29 तारखेक माननीय गृहमंत्र्यान पब्लीक स्टेटमेंट केलो की मुख्यमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हादईचें उदक डायवर्ट आमी करपाचें डिसिजन घेतलां. हें सगळें भर जनतेक लाखांनी लोकां फुडें स्टेटमेंट केलो. ह्या स्टेटमेंटा खातीर आमी हो क्वेश्चन घाला. नाजाल्यार हो क्वेश्चन सुद्दां तुमी अलाव करपाचो न्ही. डिस्कशन जालें क्वेश्चन कित्याक हाडटा काय म्हणून. ह्या स्टेटमेंटा खातीर आमी क्वेश्चन घाला. स्पीकर सर ताजे मागीर हाऊस कमिटी जाली. हाऊस कमिटीक हांवें माननीय जागरूक मनशाक मिनिस्टराक मंत्री बरो एक्टीव सगळें बरें करता पूण म्हादय सोडून दुसऱ्या हाचेर चड उलयता. हांगाचें उदक थंयचें उदक म्हापशेचें उदक आमचे फातोड्याचे वेल सगळें बरें करता पूण म्हादयचेर उलयना. स्पीकर सर म्हादयचेर स्पेसिफिकली हांवें तांकां सांगिल्लें हाऊस कमिटीक मुखेलमंत्र्याक समन कर. कित्याक माननीय गृहमंत्र्यान म्हणलां की मुखेलमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन उदक डायवर्ट केला म्हणून. ताणें मुखेलमंत्री एक मिनीट क्वेश्चन घालता हांव. ताणें मुखेलमंत्र्याक समन केलो ना. आज सिच्युएशन अशें आयलां की आमी हो क्वेश्चन घालतात की तुमी DPR तुमकां आतां मेळ्ळा. DPR तुमी वाचला. तुमी DPR चॅलेंज केला म्हणटात. DPRान कितें बरयलां? हांव काल हो DPR घेवन तुमी जो आन्सरान दिला तो घेवन हांव DPR घेवन बसलो. स्पीकर सर चॅप्टर 9(2) कितें म्हणटा? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज न्यू दिल्ली wide letter dated 17/10/2019 issued an exemption of environment clearance. स्पीकर सर आमकां कोणाकूच खबर नाशिल्लें की म्हादयचे मलप्रभाचेर जो डायवर्जन करता ताका एनवायरमेंट क्लिअरन्स दिलें. हें कर्नाटका सांगता DPRान. हाजेर हो तुवें DPR वाचला. DPR तुवें चॅलेंज करतना हें तुका खबर आहा की एनवायरमेंट क्लिअरन्स दिलें म्हणून ऑलरेडी. स्पीकर सर क्वेश्चनाचेर येता. तो म्हणटा उत्तरान म्हणटा की गव्हर्मेंट स्टेट्स ऑल अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू कीप द स्टेट ऑफ गोवा इन्फॉर्म्ड about any movement of Karnataka at the site. Also specific question ha, what are these attempts? Give the details to the house. Question 2 ha, एक मुख्यमंत्र्याक कितें सांगला होम मिनिस्टर ना. स्पीकर सर गोंयचे जनतेक कळपाक जाय
होम मिनिस्टराचे तुम्ही फक्त इलेक्शनाचे भाशण म्हणून धरतात काय मुखेलमंत्र्याक ताणें सांगला कित्याक ताजे मागीर मुखेलमंत्री कर्नाटकान गेला कन्नडिगान उलयला कन्नडिगान भाशण दिला ताणें कन्नडिगान कितें दिलें तें म्हाका समजना म्हाका कन्नडिगा समजना स्पीकर सर ताणें अशेंय दिलां आसत की स्पीकर सर एक मिनिट म्हाका क्वेश्चन म्हजो असो आहा माननीक गृहमंत्र्यान म्हणलें की गोंयचे मुखेलमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हादयचें उदक आमी डायवर्ट करून म्हादय तुमकां दिली अशी सामकी आतां म्हजो प्रश्न असो आहा मुखेलमंत्री ताजे मागीर गेलो आनी कन्नडान भाशण दिलें तातूंत ताणें म्हणलें ना म्हणून कोण सांगता की हें सारकें आनी आपुणूय बी तुमकां म्हादयचें उदक दिता म्हणून कन्नडिगान म्हणलां आसतलें ताणें म्हाका कांय कन्नड समजना सो स्पीकर सर हें आन्सर मुखेलमंत्र्यान दिवचें की होम मिनिस्टर उलयता तें खरें ऑफट आनी ताणें भाशण दिलें ताचें अर्थ कितें कन्नड भाशेन कन्नड बी उलोवशी म्हाका समजना ती स्पीकर सर ओके एक म्हणजे एक्शन टेकन रिपोर्ट बाय द गोवा स्टेट हेजेर आमी स्पेशल कॅबिनेट अरे बाबा एक्शन टेकन न्ही स्पेसिफिक क्वेश्चन बसून घे न्ही पुराण नाका स्पेसिफिक कोंकणीन उलयला हांवें कन्नड सांगू कन्नड म्हाका कळना सांगला तुका हांवें नाही पयली आयकून तरी घे न्ही क्लायमेट चेंज हें तें स्पीकर सर हें पुराण वाचता स्पीकर सर हांव क्लायमेट चेंज आनी पुराण वाचिना तेणी प्रश्न जेन्ना 5 मिनटां विचारता जाल्यार उत्तर 10 मिनटां जातलें न्हू अरे आयकपाची मातशें तरी मनस्थिती दवरपाक जाय कर उलय तितकें तरी दवर आन्सर मात दी हा आन्सर दिता हांव स्पीकर बीटिंग अराउंड द बुश म्हणून एक इंग्लीश सेयिंग हा मोवीन स्पीकर सर आमी स्पेशल कॅबिनेट मिटींग 2 फेब्रुवारीक घेतली ओके ताज्या उपरांत म्हणजे सगळे जे आहा पळय न्हू आमी डिमांड टू द सेंट्रल वॉटर कमिशन ओके जलशक्ती अभियानाक DPR विड्रॉ करचो म्हणूनय केलो प्रवाह फॉर्म करचो म्हणूनय केलो सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करचें म्हणूनय केलें ताज्या उपरांत द स्टेट शॅल टेकन एक्शन थ्रू द चीफ वायल्ड लायफ वॉर्ड सँच्युरी विच द 29th अंडर द प्रोटेक्शन एक्ट तांकां आमी नोटीस इश्यू केली ताज्या उपरांत टू मूव द कॉन्स्टिट्यूट द म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी स्पीकर सर आमी सांगलेल्या प्रमाणे प्रवाह ही म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्मूय जाली ओके ताज्या उपरांत द ग्रूप ऑफ मिनिस्टर लेड बाय मी ऑल पार्टी डेलिगेशन्स वचून होम मिनिस्टराक मेळ्ळे जलशक्ती मंत्रालयाकूय मेळ्ळे जलशक्ती मंत्रालयाक मेळून आमची दोनूय निवेदनां आहा पळय न्ही ती दोनूय निवेदन दिली स्पीकर सर ताज्या उपरांत हाऊस कमिटी जी तेणीच सांगली वीच इज लेड बाय द आवर WRD मिनिस्टर ती फॉर्म जाली ताज्या उपरांत DO लेटर्स जे आसा इट इज रिटन बाय द सेक्रेटरी हेल्थ ते लेटर्स केले कंटिन्युअसली वेगवेगळी लेटर्स जी आसा पळय न्हू ही केली इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन SLP आमी 27 जानेवारीक सुप्रीम कोर्टान फायल केली आनी ताज्या उपरांत डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट रिजनल ऑफिस हांच्यांनी नोटीस इश्यू केली स्पीकर सर हें सगळें जाल्या उपरांत तो जे मुद्दा म्हणून विचारता खंयसरूच म्हणजे आमी कन्सेंट केन्नाच दिवंक ना हाज्याय फुडें केन्नाच दिवचें ना आमी कर्नाटका खातीर म्हादयचें उदक जें म्हादय वॉटर ट्रायब्युनलान एलाव केलां म्हणजे म्हादय तोय बी म्हादय वॉटर ट्रायब्युनलाचो अवॉर्ड आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला सबजेक्टेड टू दॅट आमी प्रवाह जो आहा तो फॉर्म केला तेजें ऑफिस पणजेन जावचें हाज्या खातीर आमी डिमांड केला आनी आमचो कंटिन्युअसली स्पीकर सर हाज्या खातीर प्रयत्न आसतलो हांवें कन्नडीन कितें उलयलें पळय न्हू हांव कन्नडीनूय बी म्हादयचें उदीक तुमकां दिता म्हणून हांवें सांगोंक ना आनी हाज्याय फुडें केन्ना हांव सांगचो ना हें तुका सांगता बरें स्पीकर सर प्रश्न ना पळय स्पीकर सर तूं लास्ट क्वेश्चन तुजो लास्ट क्वेश्चन ना कसो तीन म्हणून तुमकां 2 जाले तुवें लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर म्हणल्यार एक आतां क्लॅरिफिकेशन ना तुम्ही आतां कितें जालें बसून घ्या होम मिनिस्टर सांगती फट एक होम मिनिस्टर विजय बाब बसून घेयात एक क्वेश्चनाक जर ज्या विशयाची चर्चा जाल्ली आसा अजूनही बाबा अर्धवर एका विशयाचेर जाता तुम्ही भाषण करता भाषण केलें स्पीकर सर चर्चा जावन दिले लास्ट क्वेश्चन जो स्पीकर सर बसून घेयात बरें आतां एक इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन म्हळ्यार पयलें होम मिनिस्टर फट मारता म्हणटा तूं हें तुवें आतां सिद्ध केलें बरें आहा हें तरी लोकांक कळुनी की होम मिनिस्टरान फट मारली बरें आहा तो म्हणटा हांव म्हणना स्पीकर सर एक इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन जालें 9810 ऑफ मागीर कितें म्हणला तुवें अर्थ कितें जालो कोंकणी उलय कन्नड उलोव नाका जालें तुजें स्पीकर सर कितें जालें अरे क्वेश्चन जालो तुजो विचारलो एक इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन
9810 ऑफ 2020 हे कंटेम्प्ट पिटिशन घाल्लें तुम्ही ताका जी अर्जन्सी कितें वाय डीड यू नॉट प्रेस फॉर अर्जन्सी फॉर इन्स्पेक्शन तुम्ही म्हणटा आतां कर्नाटका पुलीस एलाव करना तुमकां खबर आहा की एनवायरमेंट क्लियरन्स तांकां दिलां स्पीकर सर हे होम मिनिस्टराक मेळ्ळे तेन्ना च्या पिवन आयले आनी मेमोरेंडम पसून दिवना आमकां हांगा उत्तर दिलां मेमोरेंडम दिवंक ना म्हणून च्या पिले म्हणून च्या तरी दिली म्हणून तुमकां काय चाय दिवंक ना स्वतमाशय आमचो माननीय आमदार जे म्हणटा पळय न्ही एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणून पिवपाचें उदक जें आसा पळय न्ही तें वापरतले जर जाय जाल्यार एनवायरमेंट क्लियरन्सचें परमिशन लागना हें एक तांणी जे पंपाची सायज वगैरे दाखयले पळय न्ही तरी कोणीय सांगतलो की फाल्यां इट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकींग वॉटर स्पीकर सर एनवायरमेंट क्लियरन्साक एक्झॅम्पशन नंबर 1 एक्झॅम्पशन तुमकां आसा आनी हें तुमी चॅलेंज केलां हें डीपीआरान तांणी घालां हाजो अर्थ कितें डीपीआरान जरी घातलें डीपीआरान जरी घातलें तें दिलें आनी केलें जायना फायनली सी दे हॅव टू कम टू द चीफ वायल्डलायफ ऑफ गोवा विजय बाब बसून घेत स्पीकर सर फायनली दे हॅव टू कम टू द चीफ वायल्डलायफ ऑफ वॉर्डन ऑफ गोवा ताजे कडल्यान तांकां क्लेम्स मेळचे पडटले which court also has said very specifically स्पीकर सर क्रॉस उलयनाकात ताका आन्सर करून जालें दिलें कार्लो सरेला एक मिनिट स्पीकर सर थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन yes कार्लो सरेला Speaker sir, I am asking a very specific question to the honorable chief स्पीकर सर अलाव करता एकूच लास्ट स्पीकर सर अलाव करता बस युरी 1 मिनिट कार्लो सरेला स्पीकर सर एकूच मिनिट लास्ट हांव सांगू सोदतां माननीय होम मिनिस्टर गृह मंत्री देशाचो ताणी कितें म्हणलें ड्रिंकींग वॉटराचें उलोवंक ना ताणी म्हणलां शेतकऱ्यां खातीर उदक शेतकरी उदक पिनात शेतकऱ्यांचो क्रॉप उदक पिता शुगर केन तो ऊस सो ताजेर हांव मागता मुखेलमंत्र्यान कितें हें केलें तें मुखेलमंत्री वचून जो मनीस सांगता कर्नाटकाचो मुखेलमंत्री की आपल्याचें लायफ मिशन टू डायवर्ट म्हादय ते मनशाक परतो निवडून दी म्हणून वता कसो म्हणपाचो हाका गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणून हो कर्नाटकाचो मुखेलमंत्री जातलो दिसता फुडें प्रश्न कितें तुजो सर हो इशू तुमकां खबर आहा की होम मिनिस्टर म्हणटा इज नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रिंकींग वॉटर इज टॉकिंग अबाउट फार्मर्स यू डोंट डायवर्ट द इशू स्पीकर सर मंत्री महोदय तुम्ही आन्सर दिवपा कारण ताणें प्रश्नच विचारूं ना प्रश्न विचारला कार्लो सरेला होम मिनिस्टरान कितें म्हणलां लास्ट टाइम म्हाका मुखेलमंत्र्यान सांगलें ना इंटर स्टेट डिस्प्यूट होम मिनिस्टराक मेळचेच पडटा म्हणून जे मुखेलमंत्रीचो जे आन्सर आहा I would like to ask the honorable chief minister two things very specific. You ask him in Kannada man. As per your reply, it is stated that the physical visit to Kalsa Bandura site is not possible as per the reply, and Karnataka is physically obstructing the visits. Karnataka police have detained officials from Goa during their site visit. Ye answeran dila. Now this proves that basically that the enforcing authorities हे फेल जाले. सरप्रायझिंग म्हणटाय ते जेन्ना मुखेलमंत्री वचोन मिटिंगेक थिंगा स्वल्प उलयता जेन्ना मिटिंगेक कितें उलयता की कर्नाटका फेवरा उलयता की बाबा थिंग बीजेपी सरकार येच मू आतां आय वॉन्ट टू आस्क दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे तेणें हिंगा आतां हावजान जेन्ना सांगलां की प्रवा म्हूण तें फॉर्म जाल मू आय हॅव अ रिप्लाय very specific to my unstarred question dated today, LAQ number 148, and it states that the constitution of the Prava is yet to be notified. Yan kit challa speaker sir. Ada speaker sir, I had said je answer maga dila te answeran ek on one side he says that Prava has been formed. At the same side you say in the reply constitution of Prava is yet to be notified. हे कित चल्ला स्पीकर सर हे मुखेलमंत्रीन म्हाका दिसता हेजे जबाब दिवचो जेन्ना हिंगा मिटींग जाल्ली जेन्ना हिंगा आमगेलें उलोवप जाल्लें स्पेशली दीस त्या टायमार हांवें सांगलोलें की दिस वॉज ओनली अ फोटो ऑपॉर्च्युनिटी विथ द होम मिनिस्टर. अरे युरीबा भाशण करचे पेक्षा तुजो प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न विचार. मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपा जाय की बाबा हे स्वल्प एटीट्यूड चलचे ना तुम्बा एटीट्यूड जाय कळ्ळें तुका स्पीकर सर मातशें तुम्बा जाचें
हे सल्प चलपाना आनी हे जे डायवर्जन जाय सी यू हॅव टू डू इट इन गोवाज इंटरेस्ट तुवें कर्नाटका यू आर द स्टार कॅम्पेनर तूं थिंग वच आनी थिंग उलय की आमी गोंयचे लोकां बारा आपूण आहा म्हणून आनी आपूण हे म्हादय डायवर्ट जावपाक दिवपा ना हे तुवें उलयचें थिंगा कर्नाटका ना तें उलयचें थिंगा वचून हॅलो सरेला स्पीकर सर तुम्ही प्रश्न स्पीकर सर त्यांनी पहिलो प्रश्न जो विचारलो पळय न्ही हांव जस्ट कळपा खातीर म्हणून सांगता हांव सुप्रीम कोर्टाच्या परमिशनान 3 मेंबरची कमिटी अपॉयंट जाल्ली एक महाराष्ट्र कर्नाटका आनी गोवा कारण त्या 3 मेंबराच्या कमिटीचो रिपोर्ट हो सिल्ड एनवेलॉपान जो आहा तो सुप्रीम कोर्टान सबमीट केला आणि ह्या 3 जाणांच्या थंय पर्सनली वचून 3 जाणांनी रिपोर्ट केलो वयल्यान आमचो प्रयत्न आशिल्लो म्हणजे आमचो जो इंजिनियर आमचो थंयसर गेल्लो महाराष्ट्राच्या इंजिनियरा बरोबर तेंचें एकमत कोणाचें जायना जालें म्हणून 3 जाणांनी वेगवेगळो रिपोर्ट केला आमकां आमच्या कन्सर्न इंजिनियराचेर विश्वास आसा तांच्यांनी फॅक्च्युअल्स थंयसर जें कर्नाटकान डायवर्जन 2007 पासून 12 पर्यंत जे करताले ना म्हणना हांव करताले केलां त्या डायवर्जनाचे फोटोग्राफच्या सहीत रिपोर्ट रेडी केला आनी तांच्यांनी त्या रिपोर्टान रियलिटी कितें आसा कितलें उदीक डायवर्ट जालां हें सगळें मेन्शन केलां आनी तो रिपोर्ट जो आसा येता त्या सुप्रीम कोर्टान आतां जी जुलयान डेट सांगल्या तेन्ना तो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टात ओपनूय केलो वयतलो 3 जाणांचो वेगवेगळो ओपन केलो वयतलो म्हाका डेफिनेटली खबर आसा आनी ताका लागून ओके हो पयलो विशय दुसरो प्रश्न तेणी जो विचारलो पळय न्ही रिगार्डींग कितें म्हटलें तुवें नॉट नोटिफाईड प्रवाह नोटिफायड करूं ना प्रवाह नोटिफायड जो आसा लोकसभेची जी आतां सेशन सुरू आसा ताज्या उपरांत प्रवाह नोटिफाय जातलो पणजे ऑफिस जातले मग कितको कळ्ळें तुका स्पीकर सर पणजे ऑफिस जातले मग कितको कळ्ळें विदाउट नोटिफिकेशन स्पीकर सर प्रवाह नोटिफाय करपा खातीर आमकांय सगळ्यांक खबर आसा हावजान गेल्या उपरांतूच तो नोटिफाय जातलो हांव नोटिफाय जाली काय कॉपी जी आसा पळय न्हू ती दिता हे नक्की प्रवाह नोटिफाय 100% जातलो उलयतलो मरे मिटींग कर्नाटका उलय की हे डायवर्जन एसली केलें मो Supreme Court order आयिल्ली तेन्ना there was celebration that we had won that matter in the application to स्टेयाची. Actually today when we see the reply, आमकां खबर आसली कांय जालें ना म्हणून page 10 of the reply which is given, the court held there was no reason to entertain the IA and accordingly disposed the IA. This is your reply. It means you all had no relief in the Supreme Court when you all went last and there was nothing there. The second question is, now my request, my suggestion to the government is this: we have been blocked, amka block kela ospatinga, and we have moved a contempt application. The last order on the contempt application was in 2021. We are informed that other matters pertaining to river water dispute between state of Goa, Karnataka are due to appear before a bench presided over by Honorable Dr. D.Y. Chandrachud on 22/9/2021. Let this contempt petition also be listed before the same bench along with those matters. Atam amchi matter aili tenna February. This matter was also there but not pressed. There was nothing which was done about this application. Urgency of ours is we want an inspection to be conducted. If you don't ask the Supreme Court, you won't get an inspection. It will go on for final hearing and it will be date after date. July, I will assure you, nothing will happen in July. They will say, we'll fix a date. Then the bench is changing. And this is respectfully what I say is, we will not get relief for our state. So my request to the government is, if you are pursuing this remedy of contempt, move it with urgency, otherwise the contempt will collapse. The last thing is, on the Interstate Act, Interstate River Water Disputes Act, Section 6A asa. In Section 6A, it says this: without prejudice to the provision of Section 6, central government may, by notification of the official gazette, frame a scheme or schemes whereby provision may be made for all matters necessary to give effect to the decision of a tribunal. Under this, they prava set up kotat. Now, my only question is, if you have demanded that a prava should be set up, an authority to be set up, to give effect to the decision of the tribunal, means you are accepting the Mhadei award? Objected to. See, subject to, you have to mention that it is subject to. They had appeal first. Yes. Now, because it gives effect, what is the scope and jurisdiction of this authority? Because our apprehension is, Mhadei will be starting from the top, the basin of the Mhadei, up to the mouth of the river Mandovi.
everything along will be affected. Your WRD will get affected, agriculture will be affected, captain of ports will be affected. If along this stretch we are going to have Mhadei Pravah, and on the coastal side we are going to have Murmungaon Port Authority, what will the state government do? This will be a big problem for the state government. So I think the Chief Minister requires to clarify on this. Minister can reply. Speaker sir. Speaker sir, एक 2-3 गजाली क्लॅरिफाय करता हांव. पयलीं म्हणटा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमी विथ द परत एकदा सांगता इन्स्पेक्शन रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट. That is one. Sealed cover is not accepted now by Supreme Court. It is accepted. No, sealed cover. You know चंद्रचूडान पयर सांगला चीफ जस्टिसान नो मोर सील्ड कवर म्हणून उनीर खाता म्हणतो. स्पीकर सर हांवें कन्फर्म केला. इट इज सुप्रीम कोर्टान आमचो इट इज तीग जाणांचो सेपरेट सील कवर एनवलपान जो आसा पळय दे हॅव एक्सेप्टेड. हांवें कन्फर्म केला. म्हणून हांव परत जाय जाल्यार might have filed, but it won't be accepted. We already filed. But see, Supreme Court has already said we don't want the sealed cover procedure. Opponent also should know what is being filed. It can't be one side showing and hiding. स्पीकर सर हांव परत एकदा रिकन्फर्म करता. बट हांव त्या खातीर सांगता इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमी सबमीट केला. दुसरो रिगार्डिंग द म्हादई प्रवाह आनी एमपीटी दोन वेगवेगळे विशय जे तेंच्यांनी सांगले. दीस ज्युरिडिक्शन वील कम. म्हादई प्रवाह इज स्पेसिफिकली फॉर द म्हादईचें उदक कंट्रोल करपाक म्हादईची ऑथॉरिटी फॉर्म केली. इट इज डजन टू डू विथ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी रिवर उरलेल्या पार्टा खातीर कन्सर्न कांयच ना. एकदां नोटिफिकेशन आयलें काय तुमच्या लक्षांत येतलें की तेंच्यांनी सांगता आसतना सांगलें की एमपीटीचें ज्युरिडिक्शन जशें सगळें कवर करता तशें फाल्यां सकाळीं म्हादई प्रवाहाचें ज्युरिडिक्शन ना. स्पीकर सर हितूर कन्फ्युजन करूं नाका फक्त प्लीज. त्या खातीर सांगता एकदां म्हादई प्रवाह जो फॉर्म जाला तितूर जर एमपीटी सारकें आमी कन्फ्युजन करपाक लागले जाल्यार परत एकदां तें कन्फ्युजन जातलें. कारण यू बाय प्रोफेशन यू एज अ लॉयर यू नो मच बेटर देन मी. It is very easy to say till the notification comes. That's why. Mhadei is where? Starting from there up to Mandovey River. That is why म्हादई प्रवाहाचो नोटिफिकेशन आयल्या उपरांत तुमी म्हाका हेजेर सांगा. आतांच कन्फ्युजन करून एमपीटी बरोबर कंपेर करूं नाका. No, it stops where MPT starts. Question number 2. लास्ट तू केन्ना नेक्स्ट वचपाचो कर्नाटका केन्ना वचपाचो? Question number 2. काय वांगडा व्हरता हांव कसो येतलो रे? हांव गेल्यार तूं No पडलो cross talk. हावजाक सांगचें. No cross talk. अरे फुडले खेपे वतना कितें करतलो तो? एवरी टाइम तो वता तेन्ना एक म्हादई वचत आहा आमच्या हातांतल्यान. हो आमचो कन्सर्न. All your concern. How will you convince Yes. the Supreme Court Pramen Shet. to ask question number 2. Pramen Shet. that the water Question number 2. महाशय सांगा दिसतं ते मिनिस्टर बसून घ्या.